म्हज्या मोगाच्यानो ऑगस्टाच्या 13 तारखेर आमी जागतीक अंगांग दान दिवचो दीस आचरण करता. आमच्या जिवाचे बाग मोलादीक, ताका पयशांनी मोल बांदूंक जायना. आनी आमच्या जिवाचे थोडे बाग आमी जीव आसतनाच दान करून दिवयेत. धाकल्याक कात, किडनी आनी इतर थोडे बाग आमी दान दिवयेत. पूण मरण पावल्या उपरांत साबार आमचे कुडीचे बाग जिवन आनी मरणा मदें झुजतेल्याक तांचो जीव वाचोवच्या दिवयेत. कित्याक एक मनशाचे मेंदू मरण पावला, मेंदवांत कसलेच चटवटिका ना, पूण काळीज आनीकी आर्टिफिशियल वा कृतक तरान तांचो जीव दवरला. तांतले त्या कुडींतले बाग आमी लुवले जाल्यार सुमार 8 जाणांक पर्यंत जीव दिवचे तसले आमी आमचे करूंक शकता. देखून जावं किडन्यो, जावं आमचें पोपीस, जावं काळीज, जावं दोळे, जावं हाडांचो सार, थोडे फावटी हात, कात आनी पँक्रियास वा मेदोजिरक ग्रंथी, ह्यो सकड ह्या मेंदू मरण पावलेल्या मनशाक लुवून काडून ते जिवंत आसल्यांक दिवन तांचें जिवन वाचयतात. आनी प्रत्येक जावन लिवर, साबार जाणांक लिवराचे समस्ये, पोप्सांचे समस्ये आसून अंगांग मेळनासतना मरण पावतात. किडन्यो नासतना, तांची किडन्यो सारक्यो काम करनासतना हप्तो म्हणल्यार बरी डायलिसीस करून जायतो दुडू करशितात आनी कुटुंब कश्टार पडटा. देखून आमचे मदें एक जागृती हाडया. आमी हर एकली आमच्या अंगांग दान दिवचें एक बसवणी करया. आमचे मरण पावल्या उपरांत आमच्या कुडीचे बाग लुवोवंक आमी पयलेंच आमचे हे परमिशन वा परवानगी हेरांक दिवंक जाय. आमच्या कुटुंबाच्या कोण जबाबदारेची मनशां आसात तांणी असले बाग कुडीचे काडून हेरांक दिवंक तांची ओप्पी घेतली जाय. आमी जाल्यार आमचो वील बरयता आसतना असले बाग हांव दान दिता म्हणून बरयलें जाल्यार कानुनात्मक रितीन ते काडूंक सुलाभ जाता. देखून आमच्या समाजांत एक जागृती हाडया. मातयेक सारें जावची ही कूड तशी कुसोवंक सोडच्या बदलाक आनेकल्याच्या जिवितांत एक उजवाड फांकवया. हे दोळे, हे किडन्यो, हे पोपीस, हे काळीज, ह्या मारिफाती आमी जियोंक शकता म्हणलें हाच्या मारिफात स्पश्ट जाता. धैर्य घेया आनी हेरांकी सांगया आमी ह्या दिशेन जायती जागृती हाडया म्हणून हांव तुमकां मोगाचो उलो दितां. जागतीक अंगांक दान दिवचो दीस आमकां सुमेस्तांक भोव मोगाचो दीस. हांव जियोंक आशेतां. हेरांतय हेरां मारिफात म्हणलें आमी हट धरून जियोंक शकया.